A11, page 5, देवातो आमचो रूम. देवातो आमचो रूम, तुका पोसोक वंदूंक येता. देवातो आमचो शिवो, शिवी तुका बेचोन दिता. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो योग दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमची खासगी मागणी आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जे खेरीतीन तेसांव आसा तें मनांत दवरून ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. बरोबर हांव पातकी सुरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, मोचोकने हांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आतारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. सोर्प दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. मागुया. सोर्प दिता आनी ससनाच्या देवा, मनच्या सोयबान तुज्या अनंत पुताच्या जल्माचो दीस लागीं पावलो. अनंत आनी सर्व शक्तिवंत जावनूय आंकवार मारयेचे उदरी तो असोक्त मनीस जालो आनी आमचे मदें जिवंक आयलो. ताचे वरवीं आमकां तुज्या किरकोळ चाकरांक तुजी काकळूत मेळूं म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक. आतां आमी देवाचें उतर चित दिवन आयकुया. मलक्यास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, पळय, म्हाका एक वाट तयार करूंक म्हजो निरोपी हांव पाठयतलो. ज्या सोम्याक तूं सोदताय तो अवचीत देव मंदिरांत भितर सोदतलो आनी ज्या कोराराच्या दुताक तूं घेवंक आशेताय ओय तो येतलो अशें दोलबरांचो सर्वेस्पर म्हणटा. ताचे येण्याच्या दिसाक कोण विरोध करूंक शकता? तो दिश्टी पडटच कोणाच्यान उबो रावूंक जायत? तो जावन आसा शेट्टीचें आखठें आनी दोब्याचो कार. रुपे नितोळ आनी निर्मळ करतल्या भशेन तो आपल्या आसनार बसतलो. लेवीचे पुताक धोवाक तो निर्मळ करतलो आनी तांकां रुपे आनी भांगरा वरी निर्बेळ करतलो. आनी तेन्ना ती पुर्तीपणी सर्वेस्पराक आपल्यो भेटवण्यो करतली. जशें मागा आदल्या काळार तशें तेन्ना जुदाची आनी जेरुसलेमाची भेटवणी सर्वेस्पराक मानतली.
सर्वेस्पराचो ओड आनी भिरांकूळ दीस पावचे आदीं एलायजा प्रभाद्याक हांव पाठयतलो. हांव येवन देसाचेर म्हजो शिराप पडोना जावं तो आवय बापाशी आनी भुरग्यांशी काळजां मोगान एकवटायतलो. देवाचे उतोरे देवाचे बळकार. आयकल्या देवाचो उतराक आमचो जबाब जातलो. तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. म्हणया तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा. तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुजे स्वताचे मार्गा वेले म्हाका चलोवन व्हर. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो थारोक. जबाब तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलोवन व्हरता. दुर्बल्यांक आपली वाट दाखयता. जबाब तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. ताचो करार सांबाळतोल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळतोल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यांत मोगाचो आनी विस्वाशीपणाचो. आपली भक्ती करतोल्यांक सर्वेस्पर आपलें काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कराराची तो वळख दिता. जबाब तुमच्यो तोकल्यो उखलून दवरात, कित्याक तुमची सोडवण लागीं पावल्या. उद्गाराक उबे रावया. पोरजांचो राजा तूं आनी पवित्र सभेच्यो बुनयादीचो फातर. तुवेंच मनशाक मातयेचो केलोय, ताची सोडवण करूंक ये. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्य. एलिझाबेथ प्रसूत जावचे दीस पावले आनी तिका एक भुरगो जालो. देवान तिचे ठांय व्हड दोळे दाखयली म्हूण आयकून तिची शेजा सामारी आनी सोयरी दायरी तिका परबी दिवंक लागली. 8व्या दिसा बाळकाची सुनोत करूंक आयली आनी ताच्या बापायच्या नांवां पोरमोणे जाकारियास म्हूण ताका नांव दवरूंक सोदताली. पूण ताचे आवयन उतर घालून म्हणलें, ना, ताका जुआंव म्हूण नांव दवरूंक जाय. आनी ताणें तिका सांगलें, तुज्या घरांत त्या नांवाचो कोणूच ना. तेन्ना ताका कोण नांव दवरचें गाय म्हूण ताच्या बापायची खुशी सोदून काडूंक ताणें बापाय कडेन कुरवो करून विचारलें. आनी ताणें फोळी मागून घेवन तिचेर बरयलें, ताचें नांव जुआंव. आनी सगळीं अजाप जालीं. त्याच वेळार ताचें तोंड उगडलें, ताची जीब सुटली आनी देवाची तुस्त करून तो उलोवंक लागलो. सगळ्या शेजाऱ्यांक भिरांत लागली आनी जुदेयाच्या आख्ख्या दोंगरी मुळखांत ह्यो खबरो गाजल्यो. आनी आयकतल्यांनी त्यो आपल्या मनांत रिगोवन म्हणलें, हो भुरगो कसलो उतरसो तुमकां दिसता. आनी खऱ्यांनीच देवाचो हात ताचे सवे आसलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकानी तुका क्रिस्ता. देवाचो हात जुआंव सरशी आसलो
आमी जाणो कशे भाशेन देव आपली येवजणे प्रमाणे आमकां सगल्या जाणांक ह्या संवसारांत हाडटा. तर आमी केन्नाच म्हणूंक फावना देव आमची परवा करिना. ना, सगळ्या जाणांक ताणें तें काम दिल्लें आसा. थोड्या जाणांक व्हड काम दिल्लें आसा, पूण व्हड आनी ल्हान एकूच. आमचे कुडींत सगळे पळय सांदे आसा, सगळे पळय सेल्स आसा, ते एकदम म्हत्वाचे. एकक मातशें कितें जाल्यार पुरो आवय आख्खी आमची कूड ताचेर मोन दवरता. तें दुखता म्हणून आमकां खूब दूख जाता. हे भाशेन सगळीं आमी इम्पॉर्टंट. कोणेच म्हणूंक फावना हांव कसलो, कित्याक म्हणून म्हजो फायदो ना. हें आमी केन्नाच म्हणूंक फावना. देव आमचे सगळ्या मदें आसा आनी तें म्हत्वाचें. म्हणटूच आमी कशें जिवंक जाय तें आमकां सांगलां. सदांच ताच्या एकवटान. तो आमकां एकवटान आसा, पूण आमी ताचो एकवट धरीत तर मागीर पळयतलें हांव हे सगळ्यो पळय गजाली जातल्यो. पयलीं सुवातेर ताची आवय एलिझाबेथ वांसती आसलेली, पूण देवाची येवजणे प्रमाणे तिका हो भुरगो घडलो. जाकारायस तो दुबावलो हें कशें जातलें काय म्हणून. ताका लागून देवान सांगलें तुका आतां उलोवंक जावचें ना, भुरगो जायसर. आनी तो मोनो उरलो. देवाची येवजण आसा, तिचेर आमी आड वचूंक फावना. म्हणून आड वचूंक फावना कशें हें जातलें. सदांच तो आमचें सगळें आहा म्हणटच ताका आजीर जालें की ना बाकीचें सोंपें. मागीर पळयतल्यात तुमी एक दुसरेच वतीन आमी जियेतले. आमी आतां कितें करता चडशीं आपल्यापणान जियेता, पूण जेन्ना आमी देवाचे सगळें जिवंक लागता तेन्ना सगळेंच बदलता. ताचे बरोबर संबंद आमचो आसलो की ना मागीर दुसऱ्या बरोबर बरे भाशेन तो आमचो मोग करता ते भाशेन आमी एकामेकाचो करूंक लागतले. हें सगळें घडच्याक आमी काळजी घेवया. खूब जाणां तुमी हे भाशेन जिवंक लागलेलीं आसात जेजूक एकवटून. आनी रातची सकाळची 5-5 मिनट तुमी सारशात हे भाशेन हात जोडचें. कित्याक आमच्या ताळटांनी खूब शक्ती आसा. ती शक्ती जेजूक आमी हाजीर जाली की ना पॉजिटीव जाता आनी आमकां पेकोवणी दिता, समन्वय हाडटा. मन, कूड आनी आत्मो एक जाता. आनी अशें जालें की ना पळयात कितली घोटाय आमचे मजा आसतली. आतां कितें जाता चिंतनांनी आहा आनी बाकीचें सगळें आमी सोडटा की गोंत करता. ना, भावनांनीच आसता केन्नाय बाकीचें सोडटा. ना, सगळीं एक जावच्याक आमी जेजूच्या एकवटान रावया आनी प्रॅक्टीस करया. सगळ्या जाणां अशें हात उंडेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत येता. ताका आमी हाजीर जावया. सुस्कार भायर सोडटना सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजूच्या नांवान भायर काडया. परतून सुस्कार घेता तेन्ना जेजूच्या बरेपणांत आमी भरोन येता. जशे भाशेन आनी आमी 5 मिनट घेता साफ करच्या, तेच भाशेन 5 मिनट जेजूच्या नांवांत रावलीं की ना हे भाशेन आमी नितळ जातले भितरल्यान आनी तो आमचें सगळें परजळूंक लागतलो. हे भाशेन तर तुमी आमी रातची तर करीत जाल्यार आख्खी रात मागीर आमी जेजू सगळें सादतले. तो आमचें सगळें सदांच आसा, पूण आमी जागृतायेन. पूण आमकां बरी जेम पडटली, पूण भितरल्या भितर ताचें सगळें आमी एकवटोन सकाळीं उठलीं म्हणटच पोत्तून हेच भाशेन मागणें करचें. जशे भाशेन मोबायल चार्ज जातात ते भाशेन आमी जेजून चार्ज जातले आनी तो आमचें सगळें वावुरतलो आनी आमी ताका सहकार करतले. आनी हे भाशेन सर्गीचें राज आमचें सगळें आयलां म्हणून दुसऱ्यांक कळटलें. कित्याक तो आमचें सगळें आसा म्हणटच तो दुसऱ्यांक सगळें बरेंपण दाखयतलो आमच्या उतरांनी, कन्यांनी, चालींतल्यान. जेजू आर्कांनी दिनवास तुका. हे भाशेन आमचें जिवीत तुवें आतां घडोवन हाडलां. आतां तुका एकवटोन आमी सगळ्या संवसारांतल्या आमच्या भावा भयणी बसत मागता. सोरपुदेदारान काकळूच सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या बसत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोण वळेन आयकून घे. ह्या अवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक
हे पिडेक लागून दोगडोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो हातान मागून आमी तुजे सुरशी येता हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. C19 Gine Vante Gine Kina, page 36. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घे. देवा आमचे बापा ह्या बलिदानान तुजी भक्ती संपूर्णयेन आमी करूंक पावता ताचे वरवीं तुजें भोगसणय आमकां संपूर्णयेन मेळूं आनी आमच्या सोडवणाराचो जोल्म शुद्ध निर्मळ काळजांनी आमी समरुंक पावूंक हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवेन सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर्प दितार आनी शासनाच्या देवा सोर्वकाली आनी सोरुथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें उतरां व्हडत्या मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणेची देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सुर्गीच्या सोर दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय उंसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यान सासणीक करोराचें हें रगत पातकांचें मोक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दरमेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजोडी तुमकां मोळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचे पती भाग्यवंत झुजे, भाग्यवंत दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगळ्या मोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचे मागणे आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रावजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासण. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमदूतांक म्हणली आनी आतां आमकां हांगसराजीर आसलेल्यांक आनी घराजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाचे सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटांत आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सुकली सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. D38, page 68, Somya Jesu Vieille. Amcha
जेजू आमच्या काळजांत आसा ताका आमी एकवटून हो वेळ सारया, दोळे बंद करया आनी भितरले भितर तो आमकां कितें सुचयता सांगता ताका हाजेर जावया. घे दोनया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशी प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, सुर्गींच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. आतां कोरोनायेन आमची काळजां तुजे शांतीन भर आनी तुजो भोव मोगाचो पूत येतलो तेन्ना भेटयल्ल्यो दिवट्यो घेवन ताका मेळूंक वचूंक आमकां तयार कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. मातसो बसात. फादर जस्टिनान म्हजे बरोबर हें मीस भेटयल्लें आसा, तर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. गायन करतात, वाचप करतात, हांगसर मांडावळ करतात. हे आमचे मिडिया ऑफिशियल बॉन जेजू बजिलिका ब्रदर आनी आमचे बरोबर आहात तांकां मॅथ्यूआक सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी हांगसर व्हडा भक्तीन येतात आनी जीं कोण घरां आख्या संवसाराक आसात तीं पळयतात आनी भाग घेतात. तांकांय तुमकांय सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आतां क्रिसमसाच्या मध्यानीर मीस आसतलें म्हणून तें मध्यानीर मीस दवरलां. तुमकां तर मिसान वांटो घेवंक जाय जाल्यार तुमी ह्या नंबराचेर आमकां वॉट्सॅप धाडूंक जाता. 9057212942 म्हणून तुमचें नांव, कितलीं जाणां येतलीं, मध्यानीर म्हणजे मिडनायट मास आनी म्हणजे मिडनायट मास. बरें. म्हणून हे भाशेन ह्या दिसांनी म्हणून तूं सोमार ते सोनवार मिसां सकाळचीं 2 आसतात, 7 आनी 8. तांकांय तुमच्यान वॉट्सॅप मॅसेजीर आमकां सांगूं जाता की त्या मिसाक येतात म्हणून तेन्ना कितें करपाचें, तुजें नांव आनी कितलीं जाणां हिंच्या दिसा आनी हिंच्या टायमार 7 वा 8. आयताराचीं बाकीचीं मिसां क्रिसमसाचीं सगळीं भरलेलीं आसा. 7, 8, 9, 15, 10, 15 सगळीं भरलेलीं आसात. फकत मध्यानीरचें आसा. आयतारा दीस मागीर फुडें आनी न्यू इयराकूय मध्यानीर मीस आसतलें, तर तुमच्यान बुकींग करूंक जाता. तर नंबर तोच, नांव दिवचें, कितलीं जाणां हिंच्या मिसाक येतल्यात आनी वय हे भाशेन. तुमकां तर वाचपाक करूंक जाय जाल्यार तुमचीं नांवां वॉट्सॅपाचेर धाडूंक जाता ह्या नंबराचेर. 9623639275. कुमसारां आसात, तर तुमकां कुमसाराक येवंक जाय जाल्यार येवंक जाता. तर आतां सगळीं आनी उबी रावन आशिर्वाद घेवया.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं सुरपुदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे वरदान. भास हिंची आसतली ती तुमकां सांगूंक ना रातचे मोदयांनी मिसां जातली ती इंग्लीश भाशेन कित्याक ते सायडीन आमचे भाशेन मिसां जातात तर हे सायडीन इंग्लीश मिस करूंक आमकां परवानगी दिलेली आसा थँक्यू भाग्यवन फ्रांसीस वरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या जाणे खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीसा कडेन मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता हांव आनी सोगटा पासत जेजू बरोबर पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा हांव Amen. G7, page 100, O Paule Toeta.